नार्वेकार अध्यक्ष असताना जीसीएचे कमिटीचे काळान जाल्ले स्कॅमाची चौकशी क्रायम ब्रांच येता ते मार्च मेरेन तडीक लावन आरोपपत्र घालतले अशें उतर गृहमंत्री पर्रीकारान दिला। रोहन खंवटे आनी विजय सरदेसायान जीसीएचे चौकशी समितीचो रिपोर्ट आनी कारवायेचो प्रस्न काडिल्लो। आयटी खात्याची जमीन जीसीएक दिवन कोट्यांचो गफलो जीसीएन जाला। चौकशी समितीचो रिपोर्ट गुळमयीत आसा म्हूण प्रकरण क्रायम ब्रांची कडेन दिला अशें पर्रीकारान सांगलें। There was a complaint of misappropriation of funds and other irregularities in GCA, and the main accused in both the areas which was put was Mr. Dayanand Narvekar. Committee report 2 महिन्यान केलो. आता जवळ 16 महिने झाले. It is running within the government. Was this a way to throw Narvekar out to get a new GCA committee? There were gross irregularities noted. जेन्ना तुम्ही मिसएप्रोप्रिएशन केला अशें प्रिमा फेसी एक्सेप्ट करतात तेन्ना तुमचे कडेन प्रूफ आहा की पैसे ताजे अकाउंटांतल्यान जीसीएच्या अकाउंटांतल्यान ताजे अकाउंटांत गेल्या ओ कॉन्ट्रॅक्टरांनी ताका पैसे दिल्या चॅक ताणें सायन केल्या हे कितें प्रूफ तुमचे कडेन आसा आनी ना जाल्यार मिसएप्रोप्रिएशन ते कशें जालें। एज्युकेशन डिपार्टमेंटची जमीन काडून आयटीक दिवन आयटी कडच्यान ती जीसीएक दिल्या ती इल्लीगल दिल्या। इट्स अ फ्रॉड गिविंग दॅट लँड। तो पळय ग्राउंड खेळटा पळय ते ताजेर स्पेंड पैसे गेल्या हाणें आयटीन दॅट इज अनदर फ्रॉड। जी जमीन पळय थंय घेवच नासली हांगा सुकूर त्या जमनीच्या निमतान 10 कोटी 98 लाख रुपया मेळ्ळ्या ते तिसरें फ्रॉड। तिनूय गजाली क्रायम ब्रांचीक दिल्ल्यो आसा। आय विल एक्सपिडायट तूं पळय मिसएप्रोप्रिएशन म्हणटा तो रिपोर्ट सद्या फायल म्हजे कडेन आहा ना म्हजे कडेन हांगा आहा आरटीआयतल्यान तो म्हजे कडेन सद्या आसा फायल तातूंत मिसएप्रोप्रिएशन म्हणजे उतारूच ना। ताजें कारण तांच्यांनी गुळमुळीत कितें केलां आमी त्या काका चड भितर इन्व्हेस्टिगेशन करपाक हांवें डायरेक्शन दिलां पण त्या मिसमॅनेजमेंटा बरोबर देर इज अ मिसमॅनेजमेंट ऑफ गव्हर्मेंट फंड ऑल्सो बाय द सेम कमिटी हेडेड बाय मिस्टर दयानंद नार्वेकार। March 31st, 2014 I will see that the matter is closed, investigation is closed and charge sheets filed. स्क्रॅपयार्डाक लोकवस्तींतल्यान भायर काडपाची येवजण 3 वर्सां जाली फुडेंच वचना म्हूण विरोधकांनी सरकाराचेर आवाज चडयलो। 381 स्क्रॅपयार्डांनी हे येवजणे खातीर अर्ज केल्यात। सरकारान दिवचले, शिरवय, बेतोडा आनी कोलवाळे स्क्रॅपयार्डा खातीर सुवाती थारायल्यात। पंचायत आनी पालिका कायद्यान दुरुस्ती केले उपरांत 6 म्हयन्या भितर तांकां हालयतले। फुडल्या वर्सभरान येवजण चालीक लागतली अशें उतर मुख्यमंत्री पर्रीकारान दिला। म्हजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आनी दिवचले अशें खूब कडेन एक्सप्लोजनां जाल्लीं आहा रिलेटेड टू स्क्रॅप यार्ड्स इन द लास्ट 3-4 years। जी आमची कमिटी आशिल्ली ती कमिटी कोलवाळे, बार्देज, बिचोलीम, शिरवय आनी बेतोडा हांगा विजीट केल्ली आनी तेणी ह्या 4 जाग्यांनी कोलवाळे म्हणटा 1,33,050 जमीन, बिचोलीन 1,51,157 आणि शिरवय म्हणटा 4,15,000 आणि बेतोडा हांगा 1,66,475 अश्यो जागो आयडेंटिफाय केल्ले आसात। The solution to it is the Panchayat Act and the Urban Act both has to be modified to make it illegal to set up a scrapyard anywhere in the Panchayat. A prohibited area, declaration दिवचे पडटले, prohibited activity म्हणून declare करची पडटली, but while doing that there has to be a remedy somewhere. So that remedy we will find out through Industries Department, and then simultaneously within 6 months they will be forced. I will see that there is not much extension required for that scheme. लागलेले 6 महिन्याचे सोडून जाले। दिवचले 4.5 लाखांचो सोरो धरलो। एक्सायज अधिकाऱ्यांनी मुळगांव सावन पाठलाग करून निमणे शिरसे पेट्रोल पंपा कडेन सोऱ्याची गाडी धरली। सोरो साखळे सावन म्हापशा व्हरताले। सोरो धरिल्लो सोमारा सांजे 24 वरां ताचो पत्तो कोणाकच लागलो ना। मजगतीं 3 जाणांक धरून जामिनाचेर सोडयले। मंगळारात धरिल्लो हो सोरो शिरसेच्यान व्हरून दोडा मार्गार दवरलो। सुत्रां म्हणटात इतलो सोरो दवरूंक आनी खंयच सुवात ना। मुळगांव एक व्हेकल सस्पिशियस दिसली म्हणून त्या ड्रायव्हराक आमी हात केलो राव म्हणून, पूण ते ड्रायव्हरान रावोंक ना, कितें स्पीड वाडयली आपली
त्या कारणान हांवें म्हाज्या ड्रायव्हराक सांगलें की बाबा तेजे पाटलाग कर. पाटलाग करून आमी तो म्हापशेच्या रोडाक गेलो. सिरसय रोडाक तेणी सारको सिरसय पेट्रोल पंपा कडेन आमी ताका हे केलो, आडयलो आनी व्हेकल डिटेन केली. तेज्या उपरांत हांवें सांगलें ताका बाबा तूं फाटली हें आसा तें ओपन कर म्हणून, दार ओपन कर म्हणून. त्या नंतर तेणी दार ओपन केलें. पळय जाल्यार आमकां 15 बॅरलां मेळ्ळी भितर, ब्लू कलर, एक सस्पेक्टेड टू बी आल्कोहोल. ती उगडून पळयल्या उपरांत आमी म्हणजे ती 200 लिटराची आसली. प्रत्येक बॅरल 200 लिटराची आसली. टोटल 3000 लिटर जालें ते. तेज्या उपरांत मागीर आमी तिजो पंचनामा केलो. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.